कोंब येऊन वयर वयर चालल्या तो भेटते सामके ते भेटते बिलवो ते आणि काढून आणि कितें मेळटलें तेका त्याच येऊ ना पण तुमकां मशीन चलता हांगासर भितर चालताय पण मशिनान भितर वचना कितले कॉलेज लायला ते म्हाका सांग हे बरं त्यांच्यानी घेऊन द्या अग्रिकल्चर म्हणजे एक मीटर आहे टेस्टिंग आमचे म्हणजे कसले कसले भात तुमचे हे आमचे ती हे आमचे कोमल सुरेश हे झाला पहिले किल्लाला अशें हांगा राव केल्या ते हे काडटात अशें केल्या तशीच हे बघ हे काढून फायदा काय ना आमकां ते तांदूळ मेळचेच ना कोंब मेळले तेका खूब येयल्यात खंय येयल्यात ते पळय सोबन शेगान शक पडला तिनूय शेतां तशीच पडल्या ही बाई लोकांची सगळी तशीच पडल्या तेका आनी पयलीं पडलो हे ते फायदो काय ना ते हांगा हाडटा खंय आपले भाताक कोंब येयल्ले आसा लोंग सुद्दां मेळचें इतक्याक यार आमकां कांयच काडूंक मेळचें ना लोंग मेळचें ना सामकें पाट सामकें हे पळय कांयच ना कोंब येवन पिड्ड्यार जाला आमचे लोवच्या वखदां आमकां मिशीन मेळोंक ना म्हळ्यार आनी येयले टायमाक मिशीन मेळोंक ना थोडी पिकयले आमची त्या कारण मिशीन मेळोंक येवकूच ना कोणी आमकां हेंच करूं ना मिशीन केन्ना येवपाचें कांयच करूं ना पावस परत पडत आयस ना पडटा मिशीन येवपाक हाडपाकूच मेळचें ना मिशीन आमकां आनी लोकूय मेळचें ना वयर आनी उदीक वयर खेळटा आनी कांयच ना तेका आमकां एक पोती ताका भात मेळचें ना आख्या व्हडले शेगां आमचे खर्च किती जाल्लो भात खर्च खूप झाला म्हाजो घोव बरो ना हांव मनाय घालून शेत केल्ले मनायक 1,000 मनाय सगळे नितळ करूंक हे करूंक ओपलले हांवें लावंक ना म्हाजे कडेन जायना खर्च जालो मनाय घालून कामेऱ्या घालून म्हाजे कडेन हांव एकली करना म्हाजो घोव बरो ना तेजे कडेन काय जायना म्हणून हांवें कामेऱ्या मनाय घालून ओपलले तेतून कांयच गावचे ना एक पोती सुद्दां भात गावचे ना सगळें हें जाला सगळी गेली 15 रुपयांनी एक पेंडी हाडून आमी शेत भरला 15-20 पोतयो आमकां भात जाताले पूण आमकां 100 पोतयो भात जाला कोरू आनी ओवनी आमकां लुकसाणी कितें करपाचें उदीक भरला सारकें जेका दुखता पळय तेका कळटा म्हणटा पळय तशी भास कित्याक हांव एक शेतकारूच हांव जेन्ना शेतां लायतालो तेंचें दुख्ख जेन्ना ते आतां उलयताली पळय इमोशनली ते इमोशनल म्हाकाय दिसता म्हाकाय ते उलोवपाक जायना पण तरी पूण ते शेतकार म्हणून कळटा म्हाका की शेतान लोक कसो राबता आनी शेत इतलें हें करून जेन्ना हें शेत अशें पिड्ड्यार जाता पळय तेन्ना अक्षरशः दोळ्यांच्यान दुखां येता आनी जेन्ना दुखां येता म्हटल्यार कशी कॉम्पन्सेशन जर 10,000 5,000 दिले तेजें आसना आसता कश्टाचें आनी कश्ट केल्यार फळ मेळटा म्हणटा पळय आयज ती कश्टाचें फळ तेंचें जाल्लें पळय पण ह्या फळाक जेन्ना परत पावस पडलो आयज कमीत कमी 13 ते 14 दीस जाले रेग्युलर पावस आसा आनी त्या पावसा खातीर हे जे शेत तेंच्यांनी आयज ही भरसार कणशी पळय ही सुरय भाताची कणशी आज ही कणशी परत उदकान पडून परत रुजून आयल्या रुजून येता आसतना आतां तुमी पळयलां आसतलें जवळ जवळ एक धोपार भर उदक आसा आनी ते वतले काय ना आनी हे फुडें पावस पडून हे उरलेलें शेत ताका मेळटलें काय ना हे फिचेर खंय तरी क्वेश्चन मार्क जावन आसा आज शेतकार हेज्या नात्यान कित्याक म्हाजो बापूय शेत करतालो म्हाजो आजोय शेत करतालो आनी आमी अजुनूय शेतान वयता अजुनूय राबता शेतान कित्याक खंय तरी एक ही आमचे भात शेत आनी आमचे भात हे सुरय भात उकडे भात आमी करता आनी आमच्या भुरग्यांक हे उकडे भात आमकां आमी खाताले तेन्ना आमकां खूब आवडटाले आनी हे उकडे भात आमकां खंयसरूय गेल्यार मेळना हे फकत गोंयानूच बेजिकली मेळटा अशें दिसता म्हाका पण जेन्ना आमी म्हणटा आसतना शेतकार कशें काम करता आनी कशें राबता हे म्हाज्या इतलो कोण म्हणजे सगळे ह्या म्हाज्या सिनियर पण म्हाका जितले थोडेशे नॉलेज आनी खबर आहा ह्या भातार जी कॉम्पन्सेशन जरी कितलेंय दिलें आनी कितेंय केलें जाल्यार तेंची मेहनत आमकां परत मेळची ना सो म्हाका ह्या वाठारांच्या लोकांचें जे दुख्ख पळोवन म्हाका एकूच सांगपाचें आसा गव्हर्मेंटाक तुमी जे कॉम्पन्सेशन दिवपाक सोदता जे 40,000 कितें म्हटिल्लें आसा ते तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवचें हांवें आयकल्लें आतांच आमी उलयताले तेंच्या वांगडा तेन्ना तांच्यांनी म्हटलें की गेल्या फावट कॉम्पन्सेशन तांकां मेळिल्लें 10,000 कितें तरी मेळिल्लें पण आज तुवें शेतां सगळीं पळयली गेली वता पळयली जाल्यार पण शेतांक कणशी भरपूर आसा पण ती कणशी काडटलो जाल्यार मशिनां व्हरतलो जाल्यार ती मशिनां रोमतली हे खंय तरी आयज जावन पडिल्लें आसा
आयज जी कणशी येवन भात खावंक मेळना, अक्षरशः आयज जी जाल्या पळय हालत, ही सगळ्या शेतकारांची जाला. ह्याच वाठारांतल्या शेतकारांची न्ही, ही सगळ्या वाठारांची जाला. आयज गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजो रिक्वेस्ट, आयज हॉनरेबल पयलींचो आमदार आनी मिनिस्टर आयज ह्या संवसारान ना, बट ताणीन गेल्या फावटी एक 10,000 म्हणून कॉम्पन्सेशन दिल्लें. म्हाका दिसता हे आतां खातें माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आसल्या कारणान ते 10,000 कांय जावपाक ना जे लास्ट इयर दिल्ले. तुमी मुद्दाम होवन शेतांनी विजीट करची पडटली आनी हे पळोवचें पडटलें, तेन्नाच तुमकां सत्य परिस्थिती कितें पळय आहा ती कळटली. आनी जेन्ना सत्य परिस्थिती तुमी पळयतले तेन्ना तुमकां दुख्ख कितें म्हणटा तें कळटलें शेतकाराचें. कित्याक शेतकार राबोवन 25-20-25 हजारांक लागना, पण जेन्ना शेतान काम करता, भेंड मोडासर काम करता, ती नडणी काही वेचपाक, ते पोरसोवपाक, ते सारें मारपाक, ते जोत घालपाक म्हण, पण जेन्ना हे सगळें करता आसतना लास्टाक पीक येता पळय आनी तें पीक मेळना तेन्ना कितें दुख्ख जाता पळय तो शेतकारा शिवाय कोणाकूच कळचें ना. हे आमचे हेच शेतकार न्ही, हे प्रत्येक शेतकार जे शेत रोयता, जे भाजी रोयता, जे आनी कितें रोयता, जे कश्टकरू आसा, जे जे शेतकार म्हणून आपूण वयर सरोंक सोदता, आज तांची खंय तरी हालत जाल्ल्या पूर्ण गोंयभर. त्या खातीर म्हाजें मागणें गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच की कॉम्पन्सेशन दिता आसतना तांकां बेगीन दिवचें. हो पावस रावतलो काय परत येतलो काय कितें तें कोणाच्यान सांगूंक शकना. बिकॉज हांव म्हणना तुमी पावस हाडलो, पावस नॅचरल पडलो, पण कितें आसा जेन्ना पीक वयर सरता आनी जेन्ना भात मेळपाक जाय कापपाच्या टायमार तांकां मशिनाय टायम टू टायम मेळोंक नासतना आज ही हालत जाल्ली आसा. आनी जेन्ना ही हालत जाल्या आसतना आज गव्हर्मेंटा कडेन ही पळोवची, गव्हर्मेंटान दोळे उगडून पळोवची गरज आसा. आज गव्हर्मेंटान तांचे कडेन येवन त्या फार्मराक आफोवन तांचे लुकसाण कितें जालां पळय ती कळून आयज फार्मराचें दुख्ख समजून घेवपाची गरज आसा. म्हाजी हॉनरेबल मिनिस्टरा कडेन, आमच्या सीएमा कडेन मागणी आसा की तुवें बेगींतल्या बेगीन कॉम्पन्सेशन जें कितें आसा तें तांकां दिवचें आनी तशेंच ही शेतां इतली उरल्या, थोडीशी उरल्या, ती काडपाक तांकां खंय तरी मदत करचें, इतलेंच म्हाजें सांगपाचें तुमचें. मोस्टली सगळी उरल्या, कित्याक जाणा हांव मुद्दामून तुमकां हे दाखयता पळयात. अशें लुकसाण आमकां केन्नाच जावना. ही लुकसाण ते म्हणटा पयले फावट जाला आनी ऑफकोर्स पयले फावट कित्याक आतां 19 तारखेच्यान जो पावस पडूंक लागला पळय तो आयज पर्यंत पावस पडला. आयज 14 दीस जाले पावस पडला. 36 वर्सां जाली म्हाका शेत करता, 36 वर्सां जाली, पूण म्हाका लुकसाण इतकी जावना. देवान म्हाका दिला, भरपूर दिला आनी हांवें खाल्लो. खाली उरली, पेणी लायली म्हणून जायना, हेण मोडून ती लावची पडटा. कित्याक आमी राबल्या शेतान, आमकांय खबर आहा शेतकाराचें दुख्ख कितें पळय तें. कित्याक आमी शेत करता, आमी आयज अंदू पासून शेत करता, पण देवाची हे की आमी शेत पावस पडचे येवच्या पयलीं आमचे शेत काडले, हे देवाचे. फकत हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता, तुम्ही हे पळयात, हांगा कोम येयला, तुमकां कोम आयला ते दाखयला. सो प्लीज एक हंबल रिक्वेस्ट सीएमा कडेन, तांचे दुख्ख समजून घे आनी तांकां जे कॉम्पन्सेशन आसा आनी शेतां उरलेली आसा ती एटलिस्ट पावस पडना जाल्यार कितें काडपाक ती तरी मदत करा. आनी कितें जे कॉम्पन्सेशन तुमी 40,000 काय कितें म्हटलें ते तांचे कडेन बसून सगळ्या शेतकारा कडेन गोंयभर तांकां कॉम्पन्सेशन दिवपाचें तुमी फुडें सरून करात. देव बरें करूं. आमी आम आदमी पार्टी हे गांवांत येयल्ले आहा आनी आमी मेळून शेतकारांक आमी पळयता तेंची परिस्थिती, थोड्यांची परिस्थिती बिलकुल बरें ना. तर आमी मागता सीएमा कडेन की बेगीनचे बेगीन हांकां आदार दिवची आनी कितें कॉम्पन्सेशन जाता ते बेगीनचे बेगीन हांकां दिवचें. नमस्कार. आयज आमी आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एका गांवांत जो गिरी आनी आमचो सांगोळडा हेका कनेक्ट जाता. आनी आयज तुमी मुद्दाम पळया ही शेतां लोकांची जमनीर पडल्या आनी जमनीर पडून ताका कोम आयल्या. हे दुख्ख कोणाक कळटा खबर आहा? जेका घडटा पळय तेकाच हे दुख्ख कळटा. लोक बाबडो, कित्याक आमी शेतकार, आमकां खबर आसा शेतान कशी मेहनत करची पडटा, शेता खातीर कितें करचें पडटा पळय तें. आनी लोकांनी बाबड्या इतले हे करून शेतां लावन आयज शेतां तेजी जमनीर पडिल्ली आसा. आनी आमचो आमदार फकत ते प्रोग्राम करूंक भोंवता आनी आतां ताका एक GTTCचे एक खुर्ची मेळ्ळ्या, तातूंत तो बिजी आसा. आनी आयज BJPच्या सरकारान आनी ताणीन म्हाका दिसता लोकांक विसरलें दिसता, लोकांचे पडूनच गेल्ले ना कशें दिसता. हे कित्याक म्हणटा जाणा तूं? आयज दुख्ख दिसता, जी शेतां पडल्या पळय ताचें उलयतना कोण, आमदार तर पळोवनूच घेयना. पण हांव मागता
ह्या आमदाराकडे ही शेताय पळय जी खुर्ची मेळ्ळी म्हणून आज उडोवनाकात कित्याक जी खुर्ची ह्याच लोकांनी तुका दिल्या ह्याच जनतेन तुका दिल्या आज त्या जनतेची ह्या बारीक समाजाची जे शेतकार आज त्यांची शेतां धर्तरेक लागून आज ताका परत कॉम येयल्ले आसा आनी कॉम येवन ते शेतां पुरतली काय हांव म्हणना तुमच्या खातीर जालें नॅचरल जाता पण तूं कांयच उलयना कितें तरी उलय शेतकारांक कितें दिवपाक जाय कॉम्पन्सेशन कितें करपाक जाय आमचो माननीय पयलींचो मंत्री बाब रवी नायक लेट रवी नायक आयज तो संवसारान ना पण गेल्या वर्सा ताणें शेतकाऱ्यांक कितें तरी केल्लें आनी दिल्लें हांव हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आज ही शेतां अशी पडल्या तुमी खंय तरी ह्या जनतेक जे सालिगांवचेच न्हू पुरे गोंयचे ज्यांची जी शेतां आसा ती पिड्यार जाल्ली आसा त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक कितें कॉम्पन्सेशन जे आसा पळय बऱ्या मार्जिनान तुमी दिवचे कित्याक त्यांची मेहनत आसा हितून आनी जेन्ना शेतां जेन्ना अशी पडटा पळय मेहनत करून तेन्ना ते वयर काडपा खातीर दुख्ख जाता ती येना आनी आयज थोडीशी शेतां बारीक बारीक पडून पासून उरलेली आहा कोम येवन ती तरी काडपाक तांकां मदत करात आयज शेतकार अक्षरशः बाबडे रडटात आमी पळयले आतांच आमी गेल्ले रडटात की शेतां आमी शेताचेर जगता खूब जाण शेत कश्ट करून जगता आनी त्या कश्टाचें जर फळ तांकां मेळना आयज जाल्यार कितें जाय आज खंय तरी म्हाका दिसता बरें कॉम्पन्सेशन गोवोरमेंटान ह्या शेतकाऱ्यांक आमकां दिवचें कित्याक एक शेतकाराचो पूत त्या खातीर हेज्या नात्यान म्हाका खबर आसा शेतकारांची हालत आनी शेतकाराचें दुखणें कितें आसा पळय तें शेत जेन्ना करता पळय शेतान भितर सरून तेन्ना कळटा ना की बेश्टे ते वारे घालपाक ना की कोण वयता त्यो हे लावपाक तांकां कळना ते दाखोवंक पळय मिडिया घेवन वता शेतान रोयता ट्रॅक्टर घालता कोण आनीक खोरे घेवन करता तांकां कळना ते बेश्टे हालायदे दाखोवपाक पण आयज खरी गजाल गरज आसली तुमी शेतान देवपाक जाय आसलें जे कोण सुपां घेवन जे कोण रोयताले आयज तेंच्यांनी शेतान देवपाची गरज आसली की शेतांचे कितें हाल जाला ते पळोवपाक पण आयज ते कांयच उलयना आयज कांयच उलोवंक वचना शेतकारांची कितें हालत जाल्या ती पूण आयज हांव माननीय मंत्र्या कडेन आमच्या हेजे कडेन सीएमा कडेन मागता जे कॉम्पन्सेशन ह्या शेतकारांक दिवपाक जाय ते तूं बेगीनूच अलॉट करचें आनी ह्या शेतकारांक ते कॉम्पन्सेशन दिवचें आनी तरी बी थोड्यांची बारीक बारीक कितें उरल्या शेतां ती सुद्दां काडपाक तांकां मातशी मदत करची कित्याक उदक जें आसा पळय पांया कडेन भरिल्लें आसा आमी वयर आसा पण भितर वचत जाल्यार उदक पांया कडेन भरिल्लें आसा पूण हो पावस वतलो काय रावतलो हाची कांयच गॅरंटी ना उरलेली जी शेतां आसा ती बीन खंय तरी पडटली अशी दिसता आनी पावस पडून ताका वयल्या वयरूच कोंबडी येयल्ली आसा तुमी पळोवंक शकता पळय फूल कोंबडी येयल्ली आसा हेका आनी हे भात व्हरून कोणाक दितले कितें करतले खंय सुकयतले हे जावचें ना त्या खातीर रिक्वेस्ट तुमचे कडेन इतलेंच आसा की खंय ना खंय तरी शेतकारांक पळोवन घेवचें शेतकारांचें दुख्ख समजचें आनी शेतकारांक बेगीनच्या बेगीन कॉम्पन्सेशन कितें आहा तें पूर्ण गोंयभर तुमी दिवचें देव बरें करूं आम्ही आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते सकाळीसून आम्ही भोंवता सारके सालिगांव मतदारसंघ आम्ही भोंवन पळयला की कितें शेताच्या पावसान शेताचे हालत कितें जालें पळय ते आमी पळोवन आमकां दिसता की 70% शेत आसा पळय तें गाभार जाल्लें आसा आनी आमी मागता की शेतकारांक तुमी गव्हर्नमेंट सपोर्ट करचे आनी तांकां कितें दिवपाचें आसा पळय तें तुमी अनाउन्समेंट केलेलो आसा 40,000 दितलो म्हण कितें जाय जाल्यार तांकां लॉस जाय जाल्यार ते तुमी करचे तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवचे